मगच्यानो ह्या आयतारा देव आमकां एक आपुरबायेचें लिसांव शिकयता. तें लिसांव कितें म्हणून सांगल्यार देव एक व्हडल्या जेवणाक आमकां आपयता, व्हडल्या उत्सवाक, जेवणाच्या उत्सवाक आपयता. एक राय जेजून सांगल्या हो पर्यंत राय एक व्हडल्या उत्सवाक तो आपयता आनी आपयले गिरायक येवंक आयकनात, आपयले गिरायक येवंक आयकनात म्हूण जेवणाक आपोवचें, एका उत्सवाक आपोवचें. आतां ह्या आमच्या संस्कृतीन आसा खोडयाळांत आसा एक सादारण सादारण एक वलाक आपोवचें, एक काजरा पावचें. सादारण एक चलते आसली रिवाज यो खंयची एक रिवाज सादारण सादारण सगळी आपेचा सामान्य सामान्य ऑर्डिनरी देखून आमच्या जिविताच्या ल्हान ल्हान गणितांनी हें रोमण आसा म्हणल्यार बरी सादारण. देखून पयलीं आमी जेजून सांगली माथ्याच्या वंजलांत 22 अध्याय 1 तावन 14 म्हणसर, पूण आतां आमी 1 तावन 6 म्हणसर ध्यान करया. जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां वोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें, पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्ल्या सरशीं परत्यान दुसऱ्या साकरा धाडून ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यान, सक्कडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्णें करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरलें आनी तांचे विक्राप करून तांकां जिवेशी मारले. पळया गे ताणें कालें केलें गे म्हूण हे वपारींत कलें ट्विस्ट सादारण वपात एका जेवणाक आपोवचें तातूंत कलें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पळय अशें गुंता पळय काणी. खंय म्हणी व्हडलें जेवण करून आपोवन घरा आपोवन हाडूंक कोणाक म्हणी येतात गे. म्हाका आपोवन व्हरूंक येवचें हांवें खंय पळोवना. काजाराक आपयतात फादर येया मिसाक शर्माव सांगा मीस सांगा म्हणटात. घरा येवन तुमकां आपोवन व्हरता कोणी आपोवन येलां गे ना, तुमकां आपोवन येलां गे ना, वर आय पळय वचून आपोवन हाडा तांकां म्हूण वचून आपोवन हाडा म्हणटा. आनी गाडयो आनी पदार्थ कोण ना वचून आपोवन हाडा म्हणून. आनी आपोवन हाडा म्हणटाना ती येद व्हडल्या रायान आपयलां, येद व्हडल्या राय. आतां पाप साहेबान तुमकां आपयल्या म्हणया, एक तुमच्या सांगता बसोवन ताच्या सांगता तुमकां बसोवंक आपयल्या म्हणया. हे व्हडली गडीत गी बीग डील गी स्मॉल डील? बीग डील व्हडलें. पाप साहेबा सांगता उजव्या बसोवन जेवचें सगळां मेळटा कितें ते इंसून खाण शॉर्ट लिस्ट करतात. मस्त जाणांतले परत उणें करतात. आतां एक आमच्या मुख्यमंत्रीच्या पुताचें खाजार जाता म्हणचें त्या मुख्यमंत्रीच्या पुताचें खाजार कोणाक आपोवना आनी तुमकां जिल्ली बायक आपयलां, बेन्नी बायक आपयलां, तेज बायक आनी जिल्लू बायक आपयलां. ती आसतावन तूं कापाड पेट्यांतल्या खाण इस्त्री खाण भायर दवरतात की हांव कापाड नेसना वसना म्हणटात. यो व्हडल्या खाजारा आनी कार धाडटा म्हणटा तो. आनी कसलें कार? इनोवा कार, व्हडलें कार पळय गे. आनी ताका वसना म्हणचे खंय म्हणे आहा गे इवो लोक हांव वसना म्हणटा. म्हाका जोत हाडूंक वचूं का गायक तें गाद्यान सोडूंक आसा म्हण येदल चिल्लाराचें सदांचें कामां खरें ट्विस्ट पळय आमकां असाधारण अनएक्सपेक्टेड ट्विस्टांचो आसात. वय कित्याक लोक आमंत्रण स्विकार करिना? कित्याक लोक आमंत्रण स्विकार करिना? कित्याक करिना गी म्हळ्यार आतां पळय कित्याक म्हळ्यार ती तांतूं खाल आसा म्हळ्यार तांणी जिणी बदलूंक आहा तें गेल्यार निमाणें आमकां कळटा. वस्तूंतल्यान काण भायर उडया म्हूण जिणी बदलूंक आसा, त्याग करूंक आसा, कुरपेन जिवंक आसा. आनी तुजेंत तें म्हळ्यार जिणी म्हळ्यार कन्वर्शन जावंक आहा, जिणी बदलूंक आहा. आनी निस्वार्थी जिणी स्वार्थ जायना. म्हजें तिगाळे म्हाका बैलाक हाडूंक आहा, म्हाका वेपार करूंक आहा, बिजनस आहा तेंत म्हूण सांगतात ताळे तें आसा म्हूण सांगतात. देखून आमकां कळलें जायचें म्हळ्यार निस्वार्थ सेल्फलेस लिवींग, निस्वार्थ जिणी जिवंक आसा तें कोणाकय नाका. कळ्ळें गे? निस्वार्थ जिणी जिवंक नाका. एक दुसऱ्यांक खालें नाका गे म्हूण सांगल्यार आमकां कन्वर्शन जावं आमची जिणी बदलूंक नाका.
हे 2 खातीर तो लोक येवंक आयकना. कन्वर्शन जावं नाका, जिनी बदलूंक नाका. देखून आमी एकल्याक हांगा भुरग्याक आमी एक बरें करून हें काम करून दिलें आनी तें ताच्या घरा ड्रायव्हर जावन बरो सांबाळ पुता बरी पळयता म्हूण सांगलें. ताका येयलो आनी बावय सांगून रडली हो पियेता म्हणून. मागीर आमी तेजें पियोवन सोडयलें आनी तुवें पियोंक ना म्हूण सांगलें. आनी तूं सोमारा दिसा सकाळीं या म्हूण आमी आपूण व्हरूंक ताच्या घरा. ती तांच्या पयलींचे ड्रायव्हर तो हुशार नासतना कालेंगी कंटिन्यू त्या काळकाय पिडा जावन ताजो आसलो. आनी ते देखून आका ताच्या घरा वो सकाळीं घट्ट पियोवन घरा न्हिदला. नाका हाळे कित्याक पियोवणें सोडूंक नाका, पियोवणें सोडूं नाका. देखून त्या जोडल्या घरा येवनात. ताका एक रूम रावोंक, कार दिसा 2 ट्रिप्पां मारूंक आनी 25,000 रुपया सांबाळ 25,000 दिता म्हणून. तांणी भुरग्याक वचचें सोडचें इस्कॉलाक येवचें आनी ताच्या उपरांत ताका रावोंक एक तेंचें तितल्यानी घर बांदून दवरलां. तांचो राव येता आनी घरा शेत काल्यां करीत बरें तांणी जेवलें जेवण दिता म्हणलें. वो सोंग रेडी ना कित्या कालें सोडीचें आं पेग पळय गी ताणें पेग सोडूंक रेडी ना. पेग सोडून तें पेग घालूंक ना म्हणलें तांणी. पेग सोडूंक ना बय तशें. देखून मोगाचें न्हू आमी पळय मागीर तुमकां सांगता हे थोडे फावटी हांगा येतात भुरगे आयिल्लो एकलो पयलो आदल्या फावटी. ताका भुरग्या कडेन आमी विचारलें ती आवय आयली आनी प्रत्यक्षान रडली. भुरग्या चेरक्याची 2 जाण चेरके आयल्यात आनी आवय आमी उलयता आनी ती रडली. उलयल्यार तुवें वचोन फादरा परत सांगलें म्हणून आनी पुरा. मागीर हांवें विचारलें काल्यार रडताय तूं सांगाचें तुवें रडचें घाल्याक म्हूण सांगाचें म्हूण. मागीर बापायच्या दोळ्यांत ती दूख आयलें. हे दिसचे चेरके आसात ते एकलो 9वेंता आनी एकलो 8वेंता. तो 8वेंतलो म्हणटा खंय मार्क काल्याक इम्पॉर्टंट. मार्क नाकात आमकां. मार्क आनी परत इम्पॉर्टंट न्ही. आमी इस्कॉला गेल्या जाल्यार पास जाल्यार फेल जाल्यार मार्क गरजेचे न्ही. जस्ट पास जाल्यार पुरो म्हणून. भुरग्यांच्यान चिंता पळय कळ्ळें बुरश्यांची चिंता पळय. हांवें सांगलें मार्कान नासतना तुका बँकान काम मेळटा गी, बँकान नासतना तुका रेल्वेन काम मेळटा गी, बँकान मार्कान नासतना तुका इंजिनियरींग कॉलेज मेळटा गी. तुका वचून बापाय येता कश्ट काडून वळटा मार्कान नासतना गेल्लो गी तो. भुरग्यांक कळ्ळें चिंताप घालां पळय. मिडियांत कोण एकलो खंय शिकोवना मार्क काडून वतलो व्हडलो जाला म्हूण घडये ताका दाखोवचें आनी कोणाक शिकनातल्या बरी करचें. देखून वॉट्सॅपार एक काणी आयली आमच्या भुरग्यांनी जावन म्हणे खंय शिकना बुदोवन तूं. मागीर हांगा टायम टेबल दिलें. नाजाल्यार तुका त्या पिट्टाऱ्याच्या हांव तूं व्हरून घालता हांव तें म्हूण सांगलें हांवें पात्राबान. आमकां हांगा कार फिटींग आसा तें काम कर तुजे पयशे हाडिजे. बेश्टें अशें न्हू इस्कॉल वचून तेंच्या खातीर येचें नाका. शिकताय जाल्यार मात्र. मागीर दोगी बरें करून शिकले. बरें करून शिकले. एकलो इतलो बरो शिकलो की तो जिणी बदलिली ताणें बरो शिकलो आनी ताणें कॅपिलरी पायपींग म्हणलें शिकलो. कॅपिलरी पायपींग म्हूण. मागीर हांगा ताका काम मेळ्ळें रिगांत इंडियांत रिगांत काम मेळ्ळ्या उपरांत ताका ताणें ऑनलायनार सोदून काडून भायर बैल्या गो एप्लिकेशन घालें. आतां व्हडल्या रिगांत कामां सावदियांत तो बैल्या परगांवता व्हडल्या काम कंपनींत रिगार पळय गी. देखून आमी बरो आमी आनी एक तुमकां घडी सांगता. एका चेडवा भुरग्याक आमी सांगलें कित्याक म्हळ्यार हांव सांगता जिणी बदलूंक कश्ट म्हणून. ताका कळ्ळो आवय कळ्ळें अशें ऑनलायनाचेर एका अनबावट्या कडेन आमच्या समर्थ्य बैल्या कडेन आमच्या समर्थ्याच्या बैल्या कडेन आमचो समर्थ्य सोनी बायलो देखून ताचे कडेन मोगार पडलो आनी सगळो शिकना अशें उलोवचें भितर आनी हेचें गयलें जेवलें आनी वयर जावलें आनी सगळो दीस शिकना म्हणून खबर कळ्ळी आमकां. मागीर हांवें सोदून काडलें कितें गे म्हणून. ताचे मोबायल एक दीस मेळ्ळें ते जाल्यार भुरग्याक दी म्हळ्यार आमी हाडून त्या भुरग्याक खोसल्यालो तो हुशार तो सोदून काडटा काल्याक गी म्हूण मोबायलान काल्या म्हूण. पुरा ताच्या कंप्युटरार मोबायल कनेक्ट करून ताणें पुरो सोदून काडलें आनी हांकां सांगलें अशें. मागीर ताका कापोवन हाडून आमी तें भुरग्यां आयकलें मात्र. ताणें सोडलें तें सोडून तें परिक्षेन पास जाल्या उपरांत बरें मार्क काडलें पास जालें. ताचें मोबायल तुका दिना म्हणून एक हांगा दवरता आमी आवयच्या मोबायलांत यूज करीचें म्हणून ओप्पालें. मागीर ताका आमी कारणां सांगलीं तें. मागीर ताका आमी सेरी केली आनी ओलो बरो भुरगो मेळ्ळो गी. तो युरोपांत आसा भुरगो बऱ्या कंपनींत आनी हाकाय काम मेळ्ळां भारी हॅप्पी आसात. ताणें जिणी बदल्ल्या वरवीं कळ्ळें हो जॉब घडलें पळया. त्या चेरक्यान जिणी बदल्ल्या वरवीं ताणें बरें मार्क इम्पॉर्टंट म्हूण 98, 96 हाडटालो. मागीर
ताणें हाडल्या वरी ताची जिणी बदलली पळय. देव आशे ताका आले म्हळ्यार ताका एक कठीण आशा, एक ओडणी आसा, एक पॅशन. देवाक पॅशन आसा आमची जिणी बदलीचे म्हणून, आमी ह्या वायटान थावन बऱ्याक येजे म्हणून. देखून उत्सव म्हळ्यार तशें. पूण तांणी कांय केलें पळया, तांणी लोकांक आमंत्रण स्विकार करूं ना. आनी कित्याक म्हळ्यार तांणी एक तो लोकान देवाचें आमंत्रण स्विकार करूं ना. देखून आपोवंक गेल्ल्यांक ते कांय करतात, ना म्हाका येवंक जायना. पयले धाडटा जाणांक आळांक धाडटा, वोस तांकां आपोवन हाडा म्हणून. ड्रायव्हरांक धाडटा, ताच्या ड्रायव्हरांक आनी वोस आपोवन हाडा म्हणून. ते येतात आपोवन हाडूंक म्हण येतात. आपोवन हाडटना ते गुमान करिनात, गण्णें करिनात. गण्णें म्हळ्यार काय डोंट केअर करता, गण्णें करिनात म्हूण. कॅर्त करनात ते. म्हाका म्हजें कामां येता म्हूण एकलो शेताक येता, एकलो बैलांक हाडूंक म्हण येता, आनी एकलो ताचे बिजनस म्हूण ते येता. पूण तांणी ताका आपोवन हाडच्यांक कांय करनात ते, गण्णें करिनात. मात ताका गण्णें करिनात, गुमान दिनात, इग्नोर करतात. ताचे आपण इग्नोर करतात. आमी ख्यार करना, इग्नोर करतात. थोडे फावटी कुंगडांक पोट भरलें जाल्यार बा म्हण आपयल्यार तीन पळोवन तीन येतात. अशें गोवन नाचोवन तीन येतात. कित्याक सकाळीं गट्ट पोट भरलां, पोट गट्ट जालां. आतां तूं आपयल्यार ती येता. ते बुकेक पळय, बुके नासतना एक इल्लोसो बातोडे बा म्हण सांग कोवली उडोवन येता रुकार तावन. तशें ती गण्णें करिनात. कित्याक आमकां बदलूंक नाका तशें. कळ्ळें तुमकां. आनी दुसऱ्यांक खालें म्हूण सांगल्यार आनीकलींक खालें म्हळ्यार आनीकलीं ताका परतून तो सांगता. येवनात की तो परतून वसा म्हूण सांगता, धाडटा तांकां पुरो ड्रायव्हरांक, ताच्या आळांक पुरो आपोवन हाडा म्हूण धाडटा. गेल्ले खाल करतात, तांकां धरतात, आयला इतकी परतून म्हणटात, साम्मा सरसरी मारतात, थोड्यांक जुशीत मारतात. थोडे येद बरें जेवण केलां, इडल्यो केल्यात, दुकरामां आसा, आपां आसात, लयतांव आसा. खंयतांव मुखार येवन वाडटात तुमकां. खंयतांव पोरनू दोयभर वाडटात. खंडवटे जेवण केलां म्हूण, उत्सव केला म्हूण. म्हाका वाचूंक खुशी जाली म्हळ्यार म्हजें जेवण रेडी आसा म्हणून. जेवण रेडी केलां, आमकां कांय करूं ना, पुरो रेडी आहा. थोडे फावटी आमकां मांयक आनी परत जेवणाक आपयताले. मांयक ती केशी गिये म्हणून सकाळीं मांयन 5 वरां वचोंक. कित्याक म्हळ्यार थोडे रांदूंक आनी परत मांय हुशार आली. मांयन वचोन ती रांदूंक. देखून जेवण रेडी आसा म्हणून हांवें कोण आमच्या घरा आपयलें. आमी ल्हान आसतना गुतूच ना. मांयन थोडे पयल्या दिसा येवन आपोवन व्हरचें तांणी रांदूंक. राती मांय थंयच रांदूंक. थोडे बायाक आपोवन व्हरताली. देखून थंयच हांगा खालें. हांगा तशें न्ही, हांगा खाय ना, एवरीथींग इज रेडी. हांव वाचतना बरें संतोषान वाचचें. सगळी रेडी आहा देवाच्या घरा जेवचें मात वचून. रेडी, एवरीथींग इज रेडी, तयार आसा. तशें मोगाच्या न्हू थोडे 2 तरांचे प्रतिक्रिया दितात. एक गण्णें करिनात, इग्नोर करतात. आनी एक खालें. आनी एक हॉस्टिलिटी. हॉस्टील म्हळ्यार विरोधपण दाखयतात, धरतात, मारतात आनी हिंसा करतात. दोन तरांचें करतात. 2 तरांचें. देखून हें कळेंगी म्हूण पळयचें आमी आतां. देखून रायाची प्रतिक्रिया पळय. आतां म्हाका रायाची प्रतिक्रिया येताना म्हाका कोणी म्हणी आतां हांव एका घरा आपोवंक गेलो. आमच्या आत्मज्योतीन एक मीस आसा, येया म्हूण. म्हाका धर मारतात कितें. तुमी खाजर आपोवंक गेल्यात, कोणी तुमच्या दादल्यांक, तुमच्या भुरग्यांक या तुमी भाव कोणें मारले आसा गी. एकल्या मात म्हाका एकलें सांगलें गुरकारान तांचे आपोवंक गेले की, आनी तांच्या जाग्याचे वाटेचे म्हाका इतली वाट सोडचे, 3 सेंट 4 सेंट सोडीचे म्हूण. आनी सोडूंक जायना म्हळें. देखून ही खाजर आपोवंक गेली. तांकां एका सोम्मा मारलो. ही मार कोणून आयली आमचे कडेन. सोमा आतां मारता तुमकां जागो दिनातल्यार मात्र. तांकां विसरलो जागो सोडा. तांचो 1 इंच सोडनात. तुमचो सोडीचे, माड काडीचे, तांकां वाट दिजे आनी तशें पुरा. पळय गी कशी आन पळय गी आतांची मनशां. त्या दाळा मात आतां जाता. ही हांगाच कोडयाळ पेंटेन म्हाका सांगिल्लें, तांणी वाट सोडिनातल्या खातीर, जागो सोडिनातल्या खातीर 4 इंच ओट्टूक तांचो 4.5 इंच. त्या जाग्यार 1 इंचाक 7 लाखात. हांकां व्हडलो जागा. पूण कित्याक फ्री सोडीचे, पयशे हांकां हांव सोडटा म्हळें खंय. तांचो व्हडली वाटा. आणकी व्हडली वाट जायचे. रेट चड जाता. 25 फीट आसल्यार खोंडा वाट्यार रेट येता. व्हडली बिल्डींग येता. देखून हांची वाट धर्माक खंय म्हणी 4 सेंट्स म्हळ्यार 28 lakhs. पळय गे धर्मा दिजे म्हणून. आनी हांव दिना म्हणलें ना. ती रागाणा आली. एक चेडवाच्या खाताराक आमचे कडेन म्हणलें ती उलयनात आमचे कडेन. उलयनातलें व्हडली ती गुरकारने तुमी वचून आपया म्हणून. आमकां आपोवंक खायलें म्हण छटॉल फाटीक. हिची फाटल्यान ती केशे ब्लावज तिके सकल आली. तिका मारू सोमा जालें. तापाट सोमा आयला.
गळो ओडलो जाल्यार देखून गळो ते आपोवंक घेताना म्हजे बरी टायट कोट आनी घालून वचत थोडे कडेन छटाल सोडयतात देखून स्लीवलेस आनी घालून वचनाकात आमचे बरी आड फुल्ल आतांचे घालून वचा तशें पळय गे देखून रायाची प्रतिक्रिया पळया रायाक राग आयलो ताणें घालून धरलें जुशी मारलें तांकां समान शिक्षा दिली तांकां जुशी मारले उपरांत खाली केलें म्हूण सांगलें तांणी तांकां जुशी मारले उपरांत ताणें खाली केलें तांणी तांचें शार तांचें नागर तांचें टावन उजो घालून उलपण सोडलें रायान देखून आमकां देवाक तोलो रागा गे म्हणून आमी देवाक राग न्ही देवाक आमी बरें जाय जें म्हणून एक पॅशन आसा एक ओडणी आमी बरें जाय जें म्हणून देखून तो ताच्या पुताक धाडटा देवाक एक ओडणी आमकां बरें करचें म्हणून वायट आसलें सारकें करचें म्हणून एक ताका पॅशन ताका एक आशा कठीण आशा देवाक आमकां बरें करचें म्हणून ताच्या पुताक धाडटा प्रावदींक धाडटा प्रावदीन जशें मारल्यार परतून धाडटा सोंसणीकाय दाखयता देव तशें देखून देव आमकां ताची प्रतिक्रिया रायाची प्रतिक्रिया तांची तो शेरांनी उलफेता आनी तांकां तशें देखून राय तितलें मात न्ही येरांक वाटेर आशिल्ल्यांक तांकां कोणा मेळटात पळय ह्या आपोवणे हांवें धाडले ते येवन हाडले आतां मेळ्ळ्यांक तुमी धरा आनी हाडा म्हणटात डार्विनाक आपया डॉल्फीक आपया म्हूण डेनिसाक आपया सकडांक आपया म्हूण सकडांगी तशें सगळ्यांक आपया म्हणून तें आपयल्या उपरांत सगळ्यांक बऱ्यांक कोट्यांक सगळ्यांक आपया म्हणटा बरें सारकें सगळें पूण बरें कर नेसनांतल्यांक धैर्य न्हू भायर उडयता बैला काळोखांत म्हळ्यार गेम कोंडांत उडयता तें बरें न्हेसोवन येनातल्याक देवान आपयतना त्या सांगात येतना ताणें मोण करून आपयलां आमचें घाल म्हळ्यार बरें नेसान आमी न्हेसून वचचें म्हण ताची आशा देखून ही ओपार सुरू जाता जेवणांत म्हळ्यार सर्गाचें चित्राणां सुरू जातना देवाचें सर्गराजाचें चित्राण देवाचें राज सर्ग एंड जाता खंय ताका धरा आनी उडया थंय जातली दान किर्लोणी आनी रडणें थंय एंड जाता सुरू जाल्लें खंय जावन सर्गाचें चित्राण एंड जाता खंय जावन येमकोंडाचें चित्राणां जावन एंड जाता वय आतां येवपार सुरू आतां आमी आयकली जेजू लोकांक स्पश्ट कर सांगता वो राय ऑर्डिनरी राय न्ही सामान्य राय न्ही तो मागीर कोण तो राय देखून ताणें केल्लें जेवण सामान्य जेवण न्ही मार्कसलें जेवण देखून ताचें जेवण वो सर्गींचो बाप आपल्या पुताक मेसायाक सोडोनदाराक तो एक जेवण दिता तशें हांव सेमिनारीक येता म्हूण सांगतना माय म्हणली ना 4 जाणांक आपयलें आनी घरा जेवण म्हाका गोतूच ना माय इडल्यो आनी पुराय केल्यात हांव मागण्यात हांव घरा येताना जेवण दुसरे दिसा म्हाका वचोंकू हें खालें म्हाका लज दिसली हांव बड्डे हांव सुरू कापुजीन जावंक येताना जेवण दिलें तशें सर्गींचो बाप जेवण दिता कोणाक जेवण दिता सर्गींचो बाप आपल्या पुताच्या नांवान पुता खातीर एक उत्सव करता आनी सगळ्यांक आपयता म्हज्या पुताच्या उत्सवाक येया म्हणून देखून जेजू मनीस जाल्लो आमच्या खातीर आमच्या पातकांत हांव सोडोवच्या खातीर तो कुर्सार आमची शिक्षा तो भोगता आमची दूख तो सोंसता आनी आमी आमच्या पातका जीव दितालो तो पातका जीव दिता तो बली भेटयता आनी आमकां सेकेंड चान्स दिता जेजू आमकां सेकेंड चान्स आमकां जिविताची वाट तो दाखयता जिवीत दिता तो मरण आमच्या वयल्यान काडटा तो कुर्सार मरता आमकां सत्नाचें जिवीत जाता जेजू पुनर्जीवन जाता आनी आमकां ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटेली करता प्रेज द लॉर्ड देखून जेजू जुदेवांच्या हे संप्रदायांत एक जेवणा विशयांत एक संप्रदाय आसलो ताचो जुदेवाच्या संप्रदायांत मेस्सियानीक मेस्सा येतलो तो आनी व्हडलो जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणान बागीदार जातल्यांक निरंतर संतोश निरंतर जिवीत मेळटलें म्हणून पोरण्या तेस्तामेंतांत आलें ती जुदेवांची संप्रदाय एक आसलो ट्रेडिशन आलें तांतल्यान ते घडी काण जेजू एक वापार दिता जेवणा विशीं तो त्या ताचें मेस्सानीक बँक्वेट म्हणटा आमी मेस्सियाचें जेवण ह्या जेवणा विशीं प्रवादी उलयल्यात प्रत्येक जावन इसाया प्रवादी आयच्या पयल्या वचपांत आसा देवान एक
एक जेवण दिलें म्हणून देखून आमी इसाया प्रवादी 25 अध्याय 1 10 म्हणसर वाचया. 1 10 म्हणसर इसाया प्रवादी अध्याय 25 Isaiah 25 1 10 म्हणसर. दळबारसो सर्वेस्पर ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मासाचे आनी पोरण्या दाका सोऱ्याचें जेवण, साराच्या आनी सर्बेच्या मासांचे, गाळून काडलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्याचे. ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरण तो काडून उडयतलो. हळे ते पांगरण काडून उडयतलो, दुखां पुसतलो, जेवणाक आपयतलो, बसयतलो, तांचें दांपुल्लें तें दांपणें तो काडटलो, तांचें कितें आंगार आसा तें पडदो तो काडटलो, तांची दुखां पुसतलो, हाळे थांबतलो, पडदो काडटलो, तांचे मागीर तांचें कळंक धुवन काडटलो. आमच्या कुटुंबाक आमकां जिणेंत कळंक आसा जाल्यार ते कळंक तो काडटलो, काडटलो, मागीर तो आमकां सोडवण करतलो. हें प्रकारान दाखयता, हें प्रकारान दाखयता, आराधन दाखयता, बली दाखयता, बली भेटोवची दाखयता, पथकाची बली काडची, दुखां पुसची म्हूण सांगल्यार देव एक सॅक्रिफीस भेटयता. आनी कोण असो सॅक्रिफीस तो जेजूचो तो सॅक्रिफीस. देखून इजाया प्रवच्या खाला तावन ह्या मेसियानीक जेवणाचो उल्लेख आसा. देखून हें जेवण सादारण जेवण गी एक विशेष जेवण. हें विशेष, हें सल्वासांवाचें जेवण, हें मरणाक गिलचें जेवण आनी मरणांतावन आमकां जिवीत दिवचें जेवण, हें मरणांतावन पुनर्जीवन जावचें जेवण. हाका हें ना म्हळ्यार अर्थ आसा गी. जेवण सगळ्यांनी सल्वासांव जोड जें म्हळ्यार आशा. देखून ते इन्कार केल्ल्यांक, तिरस्कार केल्ल्यांक, ताका विरोधपण दाखयतल्यांक देव तांकां पावत्या खंय आसा जेगी ती पावती शिक्षा तांकां दिता. देखून येवंक इन्कार केल्यार तूं सस्ताचें जिवीत इन्कार करताय. येवंक इन्कार केल्यार तुज्या सस्ताची नासाची विंचवणी तूं विंचवून कणकणयताय. देखून हें आपवणें मेसियाच्या जेवणाचें, सल्वासांवाचें आपणें, सस्ताच्या जिविताचें आपणें, रायाक गुमान दिनातल्यार हें आपवणें तूं स्विकार करना जाल्यार जेजू सरी करता. तें तांची गत कितें जाली पळय तांकां सरी करता. देखून जुदेवांच्या मुखेल्यांक जेजू हें सरी करता. आमकांय आपयलांत तांणी जुदेवांच्या मुखेल्यांनी जेजूक इन्कार केलें. देखून तुमकां आनी म्हाका जेजून आपयलां, बऱ्यांक आनी खोट्यांक सर्वांक आपयलां. आतां जेजू ताच्या शिसांक ऑर्डिनरी तावन इंचता, व्हडल्या युनिवर्सिटी तावन न्ही, सामान्य तावन इंचता आनी तांकां एक्स्ट्रॉर्डिनरी करता जेजू. तांकां आमकांय सामान्य आपयलां, आमकांय असामान्य करता जेजू, असामान्य करता जेजू. देखून हें आपणें आमकां, देखून खंयचेय राय अशें आपयनात, जेजून अशें आपयलां. राया सांगता जेवणाक आमकां एलीट मात्र सिलेक्ट, देखून आमकां एलीट केलां जेजून. अति उंचले मनीस केल्यात. मुस्तायकी आमची कुरपेची जिणी, मुस्तायकी नातल्या दरा आनी भायर उडया, तें जातली दान किल्लो न्ही म्हणून. देखून भावार्थ कोणा कडेन ना. आनी क्रिस्तांव मॉरॅलिटी, क्रिस्तांव नैतीकपण, खंयचें बरें खंयचें वायट म्हूण कोणाक कळीत ना, तांकां थंय प्रवेश ना. देखून कोणाच्या काळजांत मोग आसा, कोणाच्या काळजांत दया आसा आनी कोणाच्या काळजांत शांती, समाधान, सोंसणीकाय, भावार्थ आसा, तांकां ह्या जेवणांत तांकां आपोवणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सस्नाच्या सुखाक तुका आपयलां. सस्नाच्या जेजून कितें आपयलां हें जेवणाक? हें जेवण म्हळ्यार कालें सस्नाच्या सुखाचें जेवण. ग्रेट एक्सायटमेंट आसा जें खोल भुरगीं पिकनीक वचों म्हणटा नासतात. आमकां जेजून सस्नाच्या सुखा आपयतना तोलो संतोश आमचे थंय आसा जालो. पूण थोडी समजणी दाखयना, राजावन दाखयना, इरॅशनॅलिटी म्हळ्यार समजणी दाखयनात, विरोधपण दाखयता देवाच्या राजाक. हें जेजू देव सोशिना. देखून आपणें फुलनेस ऑफ लायफ, परिपूर्ण जिविताक, संपूर्ण जिविताक तुमकां आपयलां. देवाच्या जिवितांत वंटेली जावंक आपयलां. देखून हाका कन्वर्शन जायचें, निस्वार्थी जिवीनी जायचें. कन्वर्शन आनी निस्वार्थी जिणी जियेल्यार आमकां हें भाग पाव जाता. देखून आमी कन्वर्शन जिणी बदलिया, आमकां आपणें मेळ्ळां. बौतिजमांत जेजून तो आमचो हात धरला, ताची देवबाळां आमी जाल्यांत, आमी देवाची भुरगीं जाल्या. आतां आमच्या जिणेक सहज जाल्ली मुस्तायकी म्हळ्यार तले शेगूण आमी नेसाचे आनी आमी देवा थंय आमी
देवा थंय ताच्या सस्तनाच्या जिवितांत देवाच्या जिवितांत भाग्येचें देखून जेवण समयान तयार केलां आमी संतोशान तांतूं प्रवेश जावया आमेन प्रेज द लॉर्ड.